कोकणचं महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्हान आपलं तिसरं वर्धापन दीस मोठ्या दबाज्यात मनयलो। परबी दिवपाक महाराष्ट्राचो गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकार धरून कितलेशेच राजकीय, सामाजिक, उद्देगीक आणि हेर क्षेत्रातले मानेस्त पावले। पोया सावंतवाडी जालो सिंधुदुर्ग लाईव्हाचो तिसरो वर्धापन दीस सुवाळो। कुडका बांबोळे पंचायत वाठारांतल्या गवाळी मोला गांवांत आशिल्ले सौंदेकार राजाचे पुरातन वास्तूचे सरकारान सांबाळ करचे, ताका पुरातन वास्तू म्हणून दर्जो दिवचो अशी थळाव्यांची मागणी आसा। ते सुवातेर प्लॉट घालप चल्ला, ताका लोकांनी विरोध करतना प्लॉटाक लागून सौंदेकार राजाचे सुमार 250 वर्सां पयलींच्या वास्तूचे अस्तित्व ना जातले म्हणून तांचो दावो आसा। कुडका बांबोळे पंचायत वाठारात जमनीचे प्लॉट घालप चल्ला, हाका थळाव्यांनी विरोध केला। प्लॉट घालीत जाल्यार हे वाठारांतले गवाळी मौला गांवांत आशिल्ले सौंदेकर राजाचे वास्तूचे अस्तित्व ना जातले। ही वास्तू काही सुमार 250 वर्सां पयलींची, सरकारान पुरातन वास्तू म्हणून तिचो सांबाळ करचो अशी मागणी। आमकां इश्यू इतलोच आसा की हे तर वयर प्लॉटिंग जायत जाल्यार हे पुरातन वस्तू हे जे स्ट्रक्चर आसा पुरातन तेजे नाशाडी जातली आनी हे जगभर फामाद आहा। आनी हे डॉक्टर नंदकुमार कामतीन हे ऑलरेडी हेजेर हाडलेलें आसा आनी आदलो आमदार जो आसा आमचो विष्णू सुर्या वाघ तेणी हे असेंब्लीन मांडलेलें आसा की पुरातन वस्तू संग्रहालयाची राखण करची। जर तर हांगा प्लॉट जायत जाल्यार हेजी राखण कशी जातली म्हाका दिसना राखण जातली अशी। पूण म्हणून आमी हे सगळे भुरगे एकठांय जाल्ले आसा गवाळी मोला गांवचे आनी हेजी राखण करची सरकारा कडेन मागणी आसा आमची। हांगा एक पुरातन घर आसा ते कॅमेरान तुमी नोट केल्लें आसा। ही एक झर आसा, ही आदलो जो राजा आसलो हांगासर रयत सौंदेकार म्हणून तो हांगा न्हातालो आनी हेज्या फुडें आनी एक झर आसा, थंय ही गांवच्या लोकांक न्हावपाची झर आसा। आमी पंचायतीन म्हणजे पंचाक आमी सांगलें तेन्ना पंच येवन हांगासर ते मातशें आडयलें वयर प्लॉटिंग करता तें, पूण पंचाक तेणी सांगलें की हे पंचायतीन आमी ऑलरेडी सरपंचा कडेन उलयल्या, सरपंचाक कितें तरी आमचें हें आसा म्हणून सरपंचान आमकां करूंक लायला म्हणून ते आमकां सांगता। आमी एमएलएक मेळ्ळा, एमएलएन आमकां सांगलें की तुमी गांवचे एकठांय जावन पयलीं हें करा, पळोवन येया आनी जर तुमचे कडेन न्यूज कोण येता न्यूजाक आमी तुमकां तुमच्या फुडें आमी आयले। आमचो फुडलो विचार इतलोच आसा की हे सरकारान राखण करची हेजी आनी हे जगभर लोकांक म्हणजे जे ट्युरिस्ट येता जशे तुमी फोर्ट आग्वाद जे व्हडले व्हडले फोर्ट तुमी एकठांय केल्यात हे बीन एक पुरातन हितून येता ते जगाक दाखोवचें, इतलें आमची मागणी। आतां परवा ग्रामसभा आसा ते ग्रामसभेक आमी मांडटले हेजें की कोणी परमिशन दिलें तें पळोवपाक, झाडां कापपाक जे सायले हांगा तुमच्या कॅमेरान नोट केल्ले आसा की हे सायले सगळे कट करून कोण व्हरता हें कांयच आमकां खबर ना। म्हणून लास्ट टायम ते JCB घालून काम बी चालू आसलें ते कामूय तेणी आमी वचून मागीर स्टॉप केल्लें। हे पळय ही झर चालू आसा पळय, उदीक अजून येता हेजें झरीचें उदीक चालू आसा, ही झर आसा हे पळय झर आसा, हे उदीक चालू आसा, हे उदीक हे गांवान वयता आनी हे उदकाच्या हेजेर गांवचे लोक शेतां पिकयता जावं शेतान जे आहा उदीक पिवपाक बांयक आमचें हे जे येता आनी आमकां बोरवेल उदीक आयज पासून ह्या गांवान बोरवेलाचें उदीक हे आमकां सप्लाय येता आनी तें बीन ह्याच उदकाक लागून आमकां बोरवेला सप्लाय उदीक येता अशें आमची मागणी। प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी। पिळगांवां मठवाडा एक बिबटो लोकांक त्रास करता म्हणून लोकांची कागाळ। रातचो खंय तो गांवांत येता, कांय लोकांनी तर ताका दिसा उजवाड्या पळयला। भुरगीं शाळेंत वतात, दादले कामाक वतात आनी बायलो कुळागरांत कामां करतात। प्रत्येकाच्या मनात भिरांत, राना खात्याक सांगल्यार खंय कोण कांयच करपाक तयार ना। बागान हांव भाडे घेवन वयतालो ते धाटकांनी
तेन्ना म्हाका तो तिका पावन येता आसतना 7:45 दावे सायडीन उजवे सायडीन वयताना हांवें ताका पळयलो तोंडा फुडें 7:45 सारको रातच्या. आतां केन्ना रातचे भोंवता कितें करता अशें जाता न्हू, अशें सांगून तूं केन्ना झडप घालीत कितें करीत अशें दिसता. आनीकूय अशें खूब जाणां कडसून आयकलां हांवें आपणाक दिश्टी पडला म्हणटा म्हणून गांवान भितर. हय गांवान भितर ते शाळे कडेन सुद्दां येयला म्हणटा भागांत. आमकां दिसूंक ना, पूण आमच्या देराक थंयच्यान येता आसतना बायले घेवन येता आसतना वाटेरूच थंय सारको रोडारूच आसलो खंय तो मोराक धरतालो. राना खात्याक सांगल्यार खंय कोण कांयच करपाक तयार ना. आज येता फाल्यां येता करून तांचो पत्तोच ना. आनी ह्या आतां म्हयन्या भितर सगळ्या लोकांकूच दिसता ही सायडीन घरान असो पोरसान म्हणटा सो रातचो असो दिश्टी पडटा. आतां वाघ दिसला म्हणून आतां तांकां परत लेटर केल्ले फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक. 1-4 दीस जाले. तेंच्यांनी सांगलेले इवनिंग 19 तारीख हांवें तांकां लेटर केल्ले इवनिंग तेंच्यांनी गाडी धाडटा म्हणून सांगलेली. सो आयज 3 दीस जाले हांगा गाडी पावल्ली ना, फॉरेस्टाचो एकूय मनीस पावलो ना. सो परत आमच्या वाड्यावयली 98% भुरगीं आयडियल स्कुलान शिकता, पिळगांव आयडियल स्कुलान. ती एक्स्ट्रा क्लासीस आसता तांकां, देडा स्कूल सुट्टा एक्स्ट्रा क्लासीस आसता. आनी भुरगीं अशी मदल्यान सेजा गोवांच्यान थंयच्यान एक शॉर्टकट वाड आसा, थंयच्यान ती भुरगीं पास जाता, यो वच तेंचें जाता. आनी आतां कॅज्यूचो सिजन, काजी बिजी बेणपावचे आसा. एक 4-5 जाण असे लँड होल्डर आसा हेजे काजींचे, ते बेणपाचे पासून तेंच्यांनी बंद केल्लेले आसा. आनी धाडवाडा म्हणटा थंय 2 पेटे उखललेले, कुत्र्याचे पेटे उखललेले आसा. आनी अशे मनशांक हाम जावपाक जायना की एक इन्सिडंट जावपाक जायना ह्या आशेर एक गांवचो नागरीक पंच हे नात्यान एक फॉरेस्टाक आनी सरकाराक एक विनंती आसा की बेगींतल्या बेगीन हेजेर कितें ती कारवाई करची आनी वाघाक पिंजरा बंद करून व्हरचो अशी म्हाजी मागणी आसा. प्रुडंटा खातीर उदय परब. पणजेची मारुती गडावेली वार्षिक जात्रा मोठ्या उत्साहान चालू आसा. पणजेची ही एकमेव फामाद जात्रा. मळ्यांतले हे मारुतीचे दर्शन घेवपाक जात्रेच्या दिसांनी मोठ्या प्रमाणात गोंय आनी भायल्यान भाविक येतात. पळोवया मळ्यांतल्या मारुती गडावेली जात्रा. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.